माय गोवा नेटवर्कात तुमका परत एकदा येवकात 1912 ह्या वीज खात्याचा एमर्जन्सी हेल्पलाईन नंबराची सध्या एमर्जन्सी चालू असा। 1912 हो वीज खात्याचा कॉल सेंटर नंबर जो वीज पुरवण्याविषयी कागाळी हाताळता। गोयभरचे गिरायक ह्या हेल्पलाईनाचेर कागाळी नोंद करतात आणि ह्या कॉल सेंटरांतल्यान ज्या वाठारांतली कागाळ आसा त्या वीज केंद्राच्या वीज कर्मचाऱ्यांक वेळार कारवाय आणि दुरुस्ती करपा खातीर गरज त्या थळार धाडटात। कागाळीची स्थिती ट्रॅक करतात आणि वेळोवेळार अपडेट करतात आणि कागाळी सुटाव्यो करतात। कालच्या पावसान जेन्ना वीज ना ही कागाळ करपाक हो नंबर डायल केलो तेन्ना हू ना आणि कू ना हो नंबर बंद पडला। गरजेच्या वेळार ही सेवा उपलब्ध ना तेन्ना सामान्य मनशान खंय कागाळी करप असो प्रश्न उपरासता। ह्या कॉल सेंटर बंद पडपा विशीं जेन्ना माय गोवा नेटवर्काचे पत्रकार माहिती काडपाक पोरने गोंय आशिल्ल्या ह्या कॉल सेंटरान गेले तेन्ना खंय फॉल्ट आसा ते अजून कळुना। सोदपाचें काम सुरू आसा। हेल्पलाईन केन्ना सुरू जातली ते खबर ना अशी जाप आमच्या रिपोर्टरांक मेळ्ळी। आता सध्या फाटले कांय दीस पावस चालू आसा। अशा वेळार वीज गेली जाल्यार कागाळ करप तरी खंय असो प्रश्न पडटा। ह्या कॉल सेंटराच्या एका कर्मचाऱ्यान वीज खात्याच्या वेबसायटीचेर हेर फोन नंबर आसात अशें सांगले। जेन्ना आमी ही वेबसायट चेक केली तेन्ना हे फोन नंबर 2022तले आसात पूण अजून अपडेट जावंक ना अशें दिसून आयले। ही वेबसायट लेगीत अपडेट करपाची गरज आसा।